Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. भायल्यान नुस्तें येता तें सारकें ना म्हूण आमदार चर्चिल म्हणटा. बाणावलेच्या नुस्तेकारांक एसजीपीडीए मार्केटात सुवात दिवची म्हूण तो एसजीपीडीए अध्यक्षा कडेन पावलो. आमगे नुस्त्या कॉमेसारें बाजार आमूस कितें येता आज मुसार चोय मरो सांग तुजो एक मुसा त्या नुस्त्याचे मूस बसला कित्याक बसल्या नुस्त्याचे मूस मुसार देव कोण करता का बरोबर ना म्हणून मनशा म्हणा सापडे जाता तूं फॉर्मल नुस्त्याचे मुसार बसय राव जावचोय मरे बसू आनी आमी एक बट नुस्त्याचे बसय मुसा बंपर हांव धैर्य वचपी नुस्त्या मारपी नुस्त्या इंकपी हांव म्हाका लायफाचे एक्सपिरियन्स आसा. आज ही आमगेली कोलवा बेनावलीची फिशरमॅन ही जायती वर्स जाली तेंची भुरगीपणां तेंगे आवय बापूय देखून थिंग बसताली आनी ती जायत फाट जाली आमकां येवन मेळ्ळें म्हाका सांगू येवन मेळ्ळें तेमगे घरा कडेन येयल्ली ती आमकां थिंग बसपाचें आमची म्हणून. पूण आतां पयलो मार्केट बंद आसलो आनी आतां मार्केट ओपन केलो होलसेल ओपन केला म्हूण थिंगा फकत होलसेल म्हूण आमी डिसिजन घेतलें कोर्टाकूय आमी सांगलेलें होलसेल म्हूण. आनी आतां ती चडशीं चर्चिला लागताय चड फिरपाकूय लागताय ती चर्चिला उरले चर्चिला म्हाका 2-3 फावट फोन केल्लो ताका लागून तें दवर म्हूण थिंगा पूण आमगे तें डिसिजन जावूं ना. एलईडी फिशिंगा आड सरकार कांयच करिना म्हूण शापोरचे बोटवाले बेजार. म्हाका दिसना ते स्टॉन घेतले पयलीं फिशींग जालें 90 दिसांचें जर तर गव्हर्मेंटाक एलईडीचेर तर हें करूंक जाय ती घेवपाचें म्हणून इच्छा आसली तर 45 डेज पळय केले गव्हर्मेंटान. कित्याक लागून केले ब्रीड आतां जे घालपाचे बी घालपाचे टायम नुस्त्याचो आतां आनी गव्हर्मेंटाक खबर आहा प्रत्येक बोटीक जे पळय व्हडले ट्रॉलर्स वयता तेंची एलईडी आहा ही पक्की गव्हर्मेंटाक खबर आहा. तो म्हणटा पुलीस घालतलो आनी आपूण कारवाई करतलो म्हाका दिसना हें म्हाका कळ्ळें सिद्ध ना. आनी जर त्यो आमचे धाकट्यो बोटी आतां हे लाकडाच्यो बोटी आमच्यो थोड्यो खंय सगळ्याक बारीक बोटी आहा कित्याक आमचे कडेन हें जायना थोड्या बोटकारा कडेन जाय थोडे बोटकार बाबडे वयर व्हडले बोटी पूण तेका लागून हांव म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान जर तुका एक्शन घेवपाची आहा न्हू तर स्वताहून तूं सगळ्यांक वच आतां तुज्यान पळोव येता वचोन हे ते जनरेटर बोटींनी कित्याक जनरेटराची गरज ना जी बोटीक जायी लायट न्हू ती बोटीनच आमचे पैदा जाता. बॅटरेचेर 24 आमी 25 बोट बॅटरी व्हडले बसयता. तुका दिसता आमी सांगून तूं खुबशे केले तुमच्या फुड्यान मारल्यो बोटी धरून हाडल्यो आनी हें आतां जातलें 45 दिसांचे बी घालतले एलईडीच्यो लायटी वयतल्यो कित्याक आख्खे बी नश्ट जातलें आनी अशें जातलें की बोटकार तशें ते धाकटे धाकटे फिशरमॅन आतां सगळेच मरतले. बोटी आसले आमचे शापोरा बोट धरून सगळे आतां फक्त 40 बोटी रावलेल्या तितल्योच आनी त्यो शेणबाराक लागून सगळ्यो बोटी हें जाल्ले आहा कित्याक जाता वयता वयता थंय स्टक जाता आनी स्क्रॅप जाता. तेका लागून सरकारा कडेन मागता बेगीनच्या बेगीन हो शेणबार काडचो आनी वाट क्लियर करून दिवची आमची. हे येता कोटी म्हणटा घालता आनी कांयच काम करिना. रुमडामळ हावजिंग बोर्ड कॉलनीत कोयरा विलो प्रकल्पाची बुन्याद घाली. वास्को न्यू वाड्यार राती 2 गाडयांक कोणे तरी उजो लायलो. गॅरेजीचे पत्रे काबार. आनी हे घरान हे सामीर रॉड्रिगीस म्हणटा ताजें घर तो भायर आसता आनी ताजें बायल आनी भुरगीं पर्वरी फ्लॅटान रावतात जाल्यार हे तेंची गॅरेज आहा पळय ह्या पावसाच्या दिसाक लागून हांवें म्हज्या घरा कडेन गाडी वचना म्हण हांवें म्हज्यो 2 गाडयो एक 2018तली फॅसिनो आनी एक 2015तली आमची एवेटर हांगा पार्क केल्ली आसली. तर रात्री हांवें म्हजेर पार्क केल्लेली गाडी हांगा अरावंड 3:45 असो म्हाका एक कॉल आयलो आमच्या शेजाऱ्याचो आनी ताणें म्हाका सांगलें की हांगा उजो लागला म्हूण गॅरेजी कडेन. तेन्ना हांव आनी म्हजी फामील सगळी वयर आयली आनी तेन्ना पळयल्यार हिंगा सगळो उजो सारको भरलेलो आख्खे गॅरेजीन आनी सगळे पत्रे बित्रे लासलेले तांचे घराचे विंडो लासून सारको गाडयांचो गोबर जाल्लो. तेन्ना हांवें फायर ब्रिगेडाक फोन मारलो पुलीस स्टेशनार डायगो साहेबाक फोन मारलो त्या नंतर ते आयले त्याच्या नंतर आमी उदक मार आमच्या शेजाऱ्यांनी बिजरांनी अरावंड 4-4:30 म्हणल्यार हो उजो पालयलो फायर ब्रिगेड देखून आयली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.